पणजे स्मार्ट करपा खातीर सरकारान जायती कामां हातान घेतल्यात। तशेंच स्मार्ट सिटी खाला जायते प्रकल्पय उबारल्यात। अजूनय कांय वाठारांनी स्मार्ट सिटीची कामां चालू आसात। ही कामां मे म्हयन्याच्या निमणेकडेन पुराय जावपाची अपेक्षा आसा। या सगळ्या कामां खातीर सरकारान सध्या कोट्यांनी रुपया खर्च केला, पूण एक गजाल म्हळ्यार पिवपाच्या उदकाची सोय करूंक ना। आता सध्या गरमी वाडल्या, ते खातीर उदक ही मुळावी गरज। दर फावटी उदक खरेदी करप हे एका सामान्य मनशाक परवडना। तेन्ना स्मार्ट सिटी खाला पणजेत पिवपाच्या उदकाचे कूलर बसोवचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। आमकां बाजारान येयल्या आमकां उदक बी मेळना, खंय लिंबू सोडा बी पिवपा पडटा आमकां। हांगा कूलर बी पणजे बी कितें उदक बी घातलें जाल्यार आमकां बरें पडटलें आसतलें। आनी पणजेक मागीर वोत बी चड गरमी खूब आसा, आतां वाडली आसा चड गरमी। ते ऑब्वियस मरे सामके कूलर तर आसपाकूच जाय फॉर लायक आमकां तरी एटलीस्ट सम पीपल कॅन अफोर्ड इट, सम पीपल कांट इवन अफोर्ड इट, सो तांकां तरी एटलीस्ट हेल्प जातली हांव म्हणटा तो। ते आतां हे दुसरे लोक आहा पळय ते लेस फॉर्च्युनेट लोक तेंच्या खातीर हो स्टेप बरो म्हणटा। स्मार्ट सिटीन बरें कूलर बी बसोवपाक जाय तेंच्यांनी, एक लायक स्टँड कशें करपाक जाय, सिटींग अरेंजमेंट कशें। पानी लेने जाए तो खरीदना पड़ता है, पीने का पानी नहीं खरीदना पड़े या कोई नल लग जाए या कुछ भी हो जाए, हम लोग के लिए सब कुछ बहुत तकलीफ में रहते सर लोग। सारा दिन धूप में पानी के लिए फिर जाते पैसा लेने के खरीदना पड़ता है। हांगा कशी गरमी जाता आनी हे स्मार्ट सिटीन जेन्ना दनपारचे लोक हांगा जेन्ना प्रवास करतात किंवा आपले कसले कामाक लागून पणजे असतात किंवा पणजे जे बायक चलयतात, चलोन भोंवतात, अशे जे पणजे प्रवास करपी जे लोक आसात त्या लोकांक खंय तरी हांगा एक दनपारचे जेन्ना तान लागता तेन्ना तांकां उदक सुद्दां पिवपाक हांगा एक स्मार्ट सिटीन सोय केल्ली ना। की स्मार्ट सिटीचे जेन्ना काम जालें जाल्यार ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामान खंय तरी प्रत्येक जाग्यांचेर अशें उदक पिवपाक लागून जे कूलर असतात ते कूलर खंय तरी जाग्यांचेर हांगा लोकांक मेळपाक जाय, जेणे करून लोकांक खंय तरी उदक पिवपाक जी सोय आसा ती लोकांक मेळटली। कित्याक आमी पळयतात की वयता थंय हांगा स्टॉल्सांचेर समज तान लागली जाल्यार वयता थंय स्टॉल्सांचेर तांकां उदकाची बाटली विकती घेवची पडटात नाल्यार लिंबू सोडा पिवचे पडटात, पूण खंय तरी आमी हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आनी स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी हेचेर लक्ष दिवपाक जाय। कित्याक जेन्ना उदकाची बाटली म्हणत, लिंबू सोडा म्हणत, जे स्मार्ट सिटीन भोंवपी प्रत्येक लोकांक ते घेवपाक परवडना, पूण कोणाक तान लागली जाल्यार तेणी करपाचें कितें असो प्रश्न। तेन्ना लोकांची अशी मागणी आशिल्ली की पणजे स्मार्ट सिटीन खंय तरी जाग्यांचेर फ्री उदक पिवपाक कूलर्स जे आसात ते इन्स्टॉल करपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून।